मोगाच्या बाबा भयणीनो आयची वाचपां आमकां सांगतात जेन्ना आमी दुसऱ्यांची सेवा करता जेन्ना आमी आमचो उजवाड दुसऱ्यांक दिता तेन्ना आमचो उजवाड कमी जावना तसोच उरता वो केन्ना केन्ना वाडटा. पयलीं वचपां आमी आयकल्या त्या विधवेची खबर गरीब तिच्या लागीं इम्प्रूवमेंट नासलो फकत एकूच दिसाचो पूण जेन्ना प्रभू एलायजा येता आनी ताका मागता म्हाका पयलें जेवण दी ती फाटीं सरना एलायजाक पयलें जेवण दिता आनी जशें एलायजा सांगलेलें की तुमचें पिठाचें आयदन केन्नाच उणें जावचें ना तशेंच तेलाची बाटली केदींच सोमची ना तशेंच घडटा. खरेंच जेन्ना आमी देवाची दुसऱ्यां सेवा करता जें आमच्या लागीं आसा तें दुसऱ्यांक दिता देव आमचेर आशिर्वाद घालता. तशें आमी आयकलां शुभ वतो म्हणून जेजू म्हणटा आमी संवसाराचो उजवाड आनी मीठ आमी जाणां मिठाचो जायतो उपयोग आसा. आदले काळार जेन्ना आमच्या लागीं फ्रीज नासलेत आमी नुस्तें आनी मासली मिठाक मारतालीं कित्याक तें ताजें दवरूंक मीठ नुस्तें वा मासली ताजें दवरताले तें पिडें जायनासलें. तशें जाणां की जेन्ना आमी सारकें जितलें जाय तें मीठ आमी जेवणाक घालता रांदतना मीठ जेवणाक सुवाद येता. जेजू म्हणटा आमचें जिवीत तशेंच आमी उजवाड आमी मीठ जेन्ना आमी आमच्यो बऱ्यो कोडण्यो दुसरे पळयतात तांच्या जिविताक उजवाड येता आनी स्वाद येता. तर ही समजोणी आमकां देवान 2 दिसा दिवंक आनी जशी आमकां जिवन सांगलां तशें आमी आमचें जिवीत सारूंक आज आमी ह्या खास ही मिसा भेटेन देवा लागीं मागुया.